विजय सरदेसाई, श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, attention of the House is drawn as regards observations passed by the inquiry committee headed by retired Justice Khandeparkar pertaining to the examination paper leak in the Goa University. The measures the government has taken to implement a long-term vision document for effective functioning of the Goa University, to draw an academic roadmap of Goa University and to effectively implement the provisions of the Goa University Act 1984 and its relevant statutes and ordinances effectively. Speaker sir, the government has received a report of the committee headed by retired Justice Khandeparkar pertaining to the exam paper leak case of Goa University. The government is examining the report and will forward the report to the Honorable Governor, Honorable Chancellor of Goa University and Executive Council of Goa University, along with the recommendation and advisory from the state government. The government is very much concerned about the quality of education as well as the functioning of Goa University and will recommend the Goa University to conduct the thorough academic audit and prepare a long-term vision document to improve the quality and functioning of Goa University. Speaker sir, या वर्षाचे स्कॅन्डल म्हणते गोवा युनिव्हर्सिटीने एक पेपर लीक झालो फिजिक्स डिपार्टमेंटान आनीक हे शॉकिंग आशिल्लें कित्याक भुरगे एज वेल एज फॅकल्टी वेर शॉक्ड बाय दीस. एक नवो रिक्रुटेड फॅकल्टी मेंबर ताणें कीज म्हणटा ते फॉर्ज केल्यो, assessed confidential documents from other faculty cabins to help his girlfriend. Speaker sir, the Vice Chancellor and the Dean of the School of Physical Sciences appeared to be shielding this individual. Was a professor alone. एक activist आणि whistleblower काशीनाथ शेट्टीन हे पहिले भायर काढले. ताणे अक्षय पुलिस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली. ही कंप्लेन रजिस्टर्ड झाली ना. रजिस्ट्रारान मागीर आवाज जातकर कंप्लेन फायल केली आणि ती केस रजिस्टर्ड झाली आणि मागीर सरकारान ही जस्टिस खांडेपारकर कमिटी 4 मेंबर कमिटी म्हणटी फॉर्म केली. स्पीकर सर, पयलो प्रश्न येता आणि ते मुखेलमंत्र्यान आन्सर करूंक जाय की जे मनीस ह्या प्रोफेसराक शिल्ड करूंक सोदताले म्हणल्यार वायस चान्सलर आणि रजिस्ट्रार तांचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना आणि ती एक्शन ते म्हणटाले की वायस युनिव्हर्सिटी म्हणटे ऑटोनॉमस बॉडी सरकार तातूंत हस्तक्षेप करना म्हणून आमी हे कॉलिंग अटेन्शन मोशन हाडिल्लें आहा. स्पीकर सर, कित्याक लेजिस्लेटिव्ह ओवरसायट म्हणटा ती जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, प्रश्न असो येता की आमच्या भुरग्यांनी हे असले फुडले 20 वर्सां असल्यो अनएथिकल अपॉइंटीज आनी तांचे अनएथिकल प्रॅक्टिसीस ह्यो टॉलरेट करप काय? स्पीकर सर, हो इश्यू इमिजिएटली एड्रेस जावपाक जाय आनी ताजे खातीर हांव मागतां आनी हांव तुमकां थोडे फॅक्ट सांगूंक सोदतां. 2015च्यान कितलेच RTI रिक्वेस्ट घाल्यात regarding recruitments, contract appointments, internal promotions. They have gone unanswered or received incomplete responses. This is a clear violation of the Goa University statutes. Speaker sir, despite years of governance concerns, University Act 1984 as amended up to 2017 has remained untouched. वो act, Speaker sir, colonial and union territory era provisions given asa and does not fit a modern academic institution. Speaker sir, the act provides no legislative audits. हांगा आमी सभागृहान आहात आणि सभागृहान एक ऑडिट जावंकूच जाय. No elected MLA representation on planning bodies. No civil society consultation on higher education policy making Goa University an island of unaccountability. हांव स्पीकर सर एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर आशिल्लो, निवडून आयिल्लो स्टुडंटाचो प्रतिनिधी म्हणून एक टायमार खूब वर्सां पयलीं, जेन्ना पयलींच ती युनिव्हर्सिटी सुरवात जाल्या तेन्ना. आतां 34 ती 50 वर्सां जाता. स्पीकर सर, ह्या युनिव्हर्सिटीन अकाउंटेबिलिटी म्हणटा ती गरजेची. गोवा युनिव्हर्सिटीक रिसंटली एक A+ ग्रेड मेळ्ळ्या नॅकान. ताजे खातीर I commend them. I congratulate the entire faculty for their joint effort in collecting, compiling and fulfilling the most necessary criteria of NAC. However, let us not forget that NAC metrics do not assess compliance with university acts or ethical standards or financial transparency or policy integrity. Even though the NAC self-study report is publicly available, it has never been discussed nor critically examined by this assembly. Speaker sir, there is no requirement to table such documents, but this lack of structured legislative oversight
erodes our ability to assess the university's true condition. Speaker sir, कसलोच mechanism ना check करपाक whether the ordinances are used or misused and the statutes that are framed under the act. Speaker sir, golden jubilee तांची जातली 2034 ताजे पयलीं एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लेजिस्लेटिव्ह आणि इन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जावपाची गरज आहा आणि एक नवो गोवा युनिव्हर्सिटी ऍक्ट घडोवपाची गरज आहा. ह्या ऍक्टान एक 5 year परफॉर्मन्स रिव्ह्यू आसतलो. annual university progress reports should be assembly. Stakeholder consultation including students, parents and civil society. The act must institutionalize legislative oversight. Appointments, policy frameworks, reforms should not be buried in executive council minutes. Key decisions are public and accountable to this house. Speaker sir, एक framework गरजेचो for performance linked funding, grievance redressal mechanisms, a public grievance officer. आणि म्हाका दिसता एक जे फुडले 10 वर्सां हा should be a time for revival, not erosion. Let Goa University become a source of pride, not concern for every student, teacher and parent in the state. Speaker sir, let us not betray the future by ignoring the present. Let us not celebrate next scores by turning a blind eye to institutional decay beneath the surface. हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की एक हाऊस कमिटी करची immediately to clear a road map for reform at the Goa University. Speaker sir, हे जर हाऊस कमिटी करना असली कॉलिंग अटेन्शन मोशनां हाडप आनी ती डिस्कस करप म्हळ्यार पोके फार अशें जातलें. स्पीकर सर, आय मस्ट एक्सप्रेस कन्सर्न. सरकार एक सायडीन प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटींक एनकरेज करता, नवें बील हाडटा की कॅम्पस जायनासतना पासून चालू करचें म्हणून. हे दीस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ weakening the Goa University. A state-funded public university must remain the foundation of affordable, equitable and inclusive higher education in Goa. Goa University must not become a second-class institution in its own state. It must be empowered to compete with private universities, not by neglect, but by merit, vision and social commitment. Speaker sir, हांगा युनिव्हर्सिटीचो वायस चान्सलर आहा आणि एकदा 2 पोस्ट भरपाक केले अर्थ सायन्स डिपार्टमेंटान डोमिसायल नासतना. म्हजे पक्षान ताका घेराव केलो, ते मागीर पोस्टपोन जाले. स्पीकर सर, हाजे पयलीं ह्याच वायस चान्सलरान आनी पयलीं जो चान्सलर आसलो, पयलीं जो गव्हर्नर आशिल्लो, मनीस बरो आशिल्लो, पण ताणें 2 केरळाचे मनीस हाडून एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर अपॉयंट केले. तांचो स्टेचर केदो व्हडलो, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर आसपाचो हो ना, हें कोणें डिस्कस केलें ना. आज तो गव्हर्नर गेलो, पूण ते उरले. हो प्रॉब्लेम स्पीकर सर. येतात ते वतात म्हणून ते दवरून सोडून वतात पळय, तेंक घेवन आमकां बसचें पडटा. स्पीकर सर, आतां ते टर्म सोंपो म्हणसर उरतले, हांव तांकां धांवणाय म्हणना, पूण हांव मागता स्पीकर सर, हे जे वायस चान्सलर बीन चान्सलर कोण येतात, आतां पळय नॅकाक तांकां एक्रेडिशन मेळ्ळें. गोमंतक टीव्ही म्हणटा तांचो रिपोर्टर खंय गेलो ताजे म्हऱ्यान इंटरव्यू घेवपाक. तो म्हणटा खंय तुमचे गोंयचे पेपर सगळे आपल्याचेर अगेन्स्ट उलयतात, तर धांवडायले ताका. तो मिडियाक धांवडावंक शकता. So university has become an island of unaccountability. ताजे खातीर हांव मागता स्पीकर सर, हाऊस कमिटी मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय दिल्या ती वयल्या वयर मातशी कारकून जाल्ले भशेन रिप्लाय दिला की आपूण चान्सलराक धाडटलो, हें धाडटलो, तें आमकां नाका. आमी हांगा लेजिस्लेटिव्ह ओवरसायट म्हणटा तें उलोवपाक बशिल्ले आहा आनी ताजे खातीर कॉलिंग अटेन्शन मूव केल्लें आहा. म्हजो डिमांड आहा की हाऊस कमिटी अपॉयंट करची आनी कोण हाऊस कमिटीन घालचे ते मागीर उलोवया. करता जाल्यार पयलीं आयकुया. श्री विनेश बोरकर. हो पेपर लीक जो युनिव्हर्सिटीन जाला तेज्या बद्दल आहलो आनी खुबशे जे पॉयंट्स आसा ते विजय बाबान कवर केल्ले आसा. पूण हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की हो जो रिपोर्ट येयल्लो आसा, जो खांडेपारकर कमिटीचो रिपोर्ट येयल्लो आसा, तितून खुबशे ब्रीच म्हणल्यार जे डीन जावं फॅकल्टीक खबर आसले मात तेंच्यांनी कंप्लेन करूं ना. हें कित्याक करूं ना हें तितून सांगलेलें आसा, पण जो कंप्लीट सायलन्स ह्या बाबतीचेर आसा. स्पीकर सर, तशेंच जो व्हायस काउन्सिलर आसा तेका पासून ह्या इश्यूचे म्हायती आसली, तेका पासून ह्या इश्यू खबर आसलो, पण तेणेन पासून तेजेर एक्शन घेवना. आनी फुडें जे आसा म्हणल्यार जे सोशल एक्टिविस्टान येवन थंय कंप्लेन घालपाची, तरी पूण ते फुडें कांय जावना. सो अशी गत जी जाल्ली आसा ह्या डिपार्टमेंटान, जो गोवा युनिव्हर्सिटी आसा, एक खूब रिनोन आमचो हे आसा तितून जाल्ली आसा. स्पीकर सर, ह्या रिपोर्टान अशेंय येयल्लें आसा, द गोवा युनिव्हर्सिटी डीड नॉट have any digital lock system nor any proper CCTV surveillance of sensitive examination material storage room. स्पीकर सर, आता आमी 21व्या हितून आसा, सेंच्युरीन आसा, आनी 21व्या सेंच्युरीन जो
व्हेरी इम्पॉर्टंट जंय सगळो स्टोरेज करता जे पेपर आसता ते स्टोरेज करता थंय CCTV कॅमेरा ना. हे कित्याक लागून हो लूप होल कित्याक लागून दवरलो आसा. आतां हे सिनियर कोण आसा जे सिनियर जावं वायस काउन्सिलर आसा जावं डीन आसा जावं बाकीचे कोण फॅकल्टीज आसा हेंचेर कांयच हें करूं ना. बट कोण बाकीचो म्हणजे ह्या ऑब्जर्वेशनान हे क्लियर कट आनी हे ऑब्जर्वेशन स्पीकर सर आमचे न्हू हे रिस्पेक्टेड रिटायर्ड जज जस्टीस RMS खांडेपारकर आणि त्यांची जी कमिटी आसा हेंच्यांनी टोटल फॅक्ट फायंडींग केल्ली आसा आनी हो सामको वेकअप कॉल जो आसा हो आमच्या सरकाराक आसा कित्याक सरकार म्हणटा आमकां तें लागना आमकां थंय पळोवपाक मेळना. बट आमी जशें आमी एवरी टायम म्हणटा की सरकाराचो जो पयसो आसा हो सरकाराचो पयसो आमचो ह्या गोवा युनिवर्सिटीक वयता. जो आमचो बजेट आसा तो बजेट एलोकेशन वयता आनी आमी खूब म्हटल्यार आयज पळयता आसतलो गोंयचे जे स्टुडंट्स आसा तेंचे पेरंट्स आसा आनी आमी स्वता आयज सगळे डिस्टर्ब आसा कित्याक येदी व्हडली प्रेस्टिजियस आमचो इन्स्टिट्यूट जो आसा ते इन्स्टिट्यूटान असली घटना जाता आनी गेली ती 40 वर्सां जाली 40 वर्सां जाले क्लियर एकाडेमीक रोड मॅप जो आसा तो ह्या गोवा युनिवर्सिटीन येवपाक जाल्लो तो येवना. आतां रिप्लायन दिल्लें आसा की आमी रोड मॅपाचेर काम करतले पण ते केन्ना काबार जातलें आनी केन्ना तेजो आमकां रिजल्ट मेळटलो हे मुखेलमंत्र्यान आन्सर करपाची गरज आसा. आनी तशेंच द गोवा युनिवर्सिटी एक्ट 1984 हो आमकां लिगल स्ट्रॉंग लिगल आनी एकाडेमीक फावंडेशन हे आमकां प्रोवायड करता. हे इम्प्लिमेंटेशन करपाची खूब गरज आसा कित्याक हेतून सगळी प्रोविजन्स आसा ती सारकी इम्प्लिमेंटेशन अजून पर्यंत जाल्ली ना. सो हेजो प्रॅक्टीस केन्ना जातलो हेय मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगपाक जाय. तशेंच स्पीकर सर जो एक्झिक्युटीव कावन्सिल आसा हेंकां डिसिजन मेकींग जावं डॉक्युमेंटेशन कितें आसता डिस्कशन आसता तितून भागीदार करिना. हांगा अशें जाता की आतां जसं सांगलें केरळाच्यान येयलो तेका वायस काउन्सिलर केलो तेका करपाचो आसलो काय ना तो तेजे कडेन ती हें आसा म्हटल्यार तेका क्वॉलिफिकेशन आसा काय ना हें पासून पळोवना पूण डायरेक्ट तेका वायस काउन्सिलर केलो. पूण ते करता आसतना जो एक्झिक्युटीव कावन्सिल आसा गोवा युनिवर्सिटीचो तांकां कॉन्फिडन्सान घेयना तेंचे कडेन उलयना जावं बाकीचे जी डिसिजन मेकींग आसा थंय कांयच ह्या कावन्सिला कडेन जायना. स्पीकर सर तशेंच कितलेशे स्टुडंट्स जे आसा स्टुडंट्स आपणाचे कन्सर्न जे आसा ते व्यक्त केल्ले आनी तेंच्यांनी कंप्लेन्स घातलेल्यो जो पुअर इव्हॅल्युएशन आसा स्टँडर्ड आसा आउटडेटेड सिलेबस आसा इरिस्पॉन्सिबल जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा हेज्या बाबतींत तेंच्यांनी कितलेशे कन्सर्न केल्ले पण तेजो जो उत्तर आसा हें उत्तर दिना. सो हांगा अशें जालां की तेंचो एक आयलंड म्हटल्यार थंय युनिवर्सिटीन जे आसा ते आमच्या भितर कितें आसा तें आमी पळयतले भायले कोणाक उलोवपूच ना. सो अशी जे हें आसा ते युनिवर्सिटीन स्पीकर सर थंय चल्ला. आमी तशेंच पळयता की जेन्ना हो येदो व्हडलो मॅटर जालो पेपर लिकाचो तेन्ना ट्रान्सपरन्सी जाल्ली ना. कित्याक लागून स्पीकर सर कित्याक जो प्रेस ब्रिफींग दिवपाक मिडिया ब्रिफींग दिवपाक जाल्ली ती जावंक ना. जो कॉन्क्रीट रिफॉर्म प्लॅन जो अनावन्स करपाक जाल्लो तो जावना हेजेर टोटल सायलन्स जाल्लो. आतां तो कित्याक सायलन्स आसा तेंय सरकारान सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर हांव पॉयंट आउट करपाक सोदता एक इन्क्वायरी कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. आतां हो रिपोर्ट जेन्ना सबमीट करता तेन्ना तेजेर डिसिसीव एक्शन जावपाक जाय एकाडेमीक. आजून पर्यंत तेजेर एक्शन कांयच जाल्ली ना. आमी आजून हो रिप्लायन अशेंच आसा की आमी करतले आमी पळयतले. जो हे फक्त फायलीन उरपाक जो फायल फॉरवर्ड करता फुडें फॉरवर्ड करता अशें जावपाक जायना. हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. लॉंग टर्म विजन डॉक्युमेंट हो गोवा युनिवर्सिटीचो आमकां टेबल करपाची गरज आसा. आनी तशेंच हांव आनी एक मागता जसो विजय बाबान सांगलें की आमकां एक हावस कमिटी ज्या कमिटी ही मॉनिटर करतली खांडेपारकर जो रिपोर्ट आसा हो मॉनिटर करतली आनी बाकीचे इम्प्लिमेंटेशन जे आमकां लागता गोवा युनिवर्सिटी एक्टा अंडर ते आमकां लागता सो सगळें इम्प्लिमेंटेशन करपाक ते हावस कमिटीचो हें करपाक जाय. तशेंच स्पीकर सर आमी पळयता की ही फ्युचरान आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक फुडें व्हरपाक लागून चीफ मिनिस्टराचे बिंग अ एड्युकेशन मिनिस्टर बी तेंचे पूर्णपणान हेजेर लक्ष आसपाक जाय. कारण जो गव्हर्नन्स आसा आनी आमी गोवा युनिवर्सिटीच्यानूच गोंयभरान भायर आमी कितलेशे जाण आमचे तरणाटे जे आसा शिकोवन गोंयानूय आसा गोंयच्या भायरूय आसा व्हडले व्हडले सायंटिस्ट जाल्ले आसा. सो हे जो आसा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आमचो गोवा युनिवर्सिटी आसा आनी हेजेर लक्ष एथिकल रिव्ह्यू आनी एकाडेमीक रोड मॅप हो खूब गरजेचो आसा. स्पीकर सर आनी एकूच पॉयंट हांव मांडपाक सोदता. आतां जो डॉमिसायलाचो मॅटर जालो आमी तेजेर बोवाळ घातलो आनी तेंच्यांनी जो फॅकल्टीज आसा तांकां हायर करपाचो जो प्रश्न आसा म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान तेजेर रिप्लाय दिवपाक गरज आसली पण त्या टायमार तें जालें ना. आयज आमी म्हणटा की गोवा A+ ग्रेड जो आमकां गावल्लो आसा तो डॉमिसायल दवरूनच गावला. आमी भायल्यान घेवंक ना आनी आयज आमचे गोंयकार जे आसा जे गोंयकार कितलेशे जाण अप्लाय करता तांकां तेंचेर अत्याचार जाता. हेज्या बाबतींतूय म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. सदांच आमी अशें म्हणपाक शकनात की आमकां गोवा युनिवर्सिटी लागना आमकां गोवा युनिवर्सिटींतलो हे पावर ना. सो हो आमी म्हाका दिसता हे इम्प्लिमेंटेशन करपाक लागून ही हावस कमिटीचो हे हाडपाक आनी कोण मेंबर जातले ते म्हाका दिसता सीएमान सांगपाचें. देव बरें. एक 2-2 मिनटां
स्पीकर सर, आज जेन्ना आमी एक युनिवर्सिटी जी गोवा युनिवर्सिटी विच इज वन ऑफ दी बेस्ट एंड दी ओनली युनिवर्सिटी दॅट वी हॅव इन गोवा, आनी जेन्ना इतली भुरगीं आतां आमी चोयताय आनी पेपर लीक जाला, एग्जाम पेपर लीक जालें तें देखून चाय व्हरून युनिवर्सिटीचे जे पेपर दोताय तेजी चायो डुप्लिकेट आल्ल्यो, आनी ही गोष्ट आज येयल्ली ओनली आफ्टर अ थर्ड पर्सन कंप्लेन ऑन द 16th of March 2025. स्पीकर सर, हेजेर कळोन येता की आमकोडे मॅनेजमेंट जो आहा युनिवर्सिटीचो, अकाउंटेबिलिटी जी आहा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अकाउंटेबिलिटी इन द पास्ट सारकें आसोना. पास्ट आसोना जाल्यार मुखार कित करपाची गरज आहा, हेजेर आतां March 16th सावन आतां July 29th आमी कित केलां. वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल जी इन्सिडेंट जाला ते इन्सिडंटाची चौकशी जावपा जाय, ते केलें ना, तें करपा जाय. पूण मार्च टेल आतां चायो आनी डुप्लिकेट ऑलरेडी सगळ्यां कडेन नाय हें कळपाक टू बी एश्योर्ड दॅट द की मॅनेजमेंट सिस्टम इज इन प्लेस. सरकारान कित केलां हेजें आन्सर दिवपाचो. आयज दिसाक have the government and have the university established a permanent oversight body to monitor exam integrity access across the state in all these institutions. Permanent body appoint केल्या, key management system जो आहा वो तुमको मेस केला वो केलना. What is the existing security protocols for exam materials? एक्झिस्टिंग सेक्युरिटी प्रोटोकॉल कितें व्हाईट पेपर दिवचे आनी मुखा वयले सेक्युरिटी प्रोटोकॉल्स कितकोन इम्प्लिमेंट करपा जाय हे आज हाऊसांत आन्सर करून दिवचे. स्पीकर सिल्वा सर रिपिटेशन करनाकात. कॉलिंग अटेन्शन विजय आनी विरेशान घाल्ले उलयता आसतना ह्या कॉलिंग अटेन्शन म्हाका थोडेशे डिटेल जाय. म्हाका दिसता की ते इन्क्वायरी रिपोर्ट क्वेश्चन पेपर लिकेजी लीक जाल्ले सर हो रिपोर्ट ऑफिशियली टेबल केला, पब्लीक केला. फर्स्ट आम प्रेसाचे वाचिल्ले तेन्ना वी केम टू नो दॅट देर इज एन एलिगेशन एक प्रोफेसरान एक चेडो हेल्प करपाक क्वेश्चन पेपर काडलें दुसऱ्या कॉलेजांत कॅबिनाक चाय घेवन. स्पीकर सर, ह्याच प्रोफेसरा कडेन ह्यो सोगटा टिचरींगे चाय आहली जाण जावपाक जाय. सेकेंडली, इफ यू हॅव स्टोलन सम पेपर्स आयदर बाय टेकिंग अ प्रिंट कॉपी ऑर डिजिटल कॉपी, आनी ती एग्जाम कसली इंटरनल एग्जाम वो एक्सटर्नल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती. Speaker sir, is the paper that is alleged to be stolen is of internal exam or external exam? If at all it is stolen, then who is responsible? Speaker sir, external exam जाता चडशी टर्म काबार जातात ना, आनी हे इन्सिडेंट जालो केन्ना जेन्ना इन्सिडेंट जाल्ले इमिजिएटली ते ऑथॉरिटी रिपोर्ट केलोच जाल्यार तेणें कितें एक्शन घेतलें कितें एक्शन घेतलां. स्पीकर सर, न्यूजपेपराचेर ते येयल्ले इन्सिडंट ते इमिजिएटली येयला काय जायत वर्सांनी येयला. स्पीकर सर, मिडिया रिपोर्ट दाखयता की वायस चान्सलर इन्फॉर्म करता देर इज नो पेपर लिकेज. एट द सेम टायम सम एक्टिविस्टान एक कंप्लेन फायल केलें आनी जेन्ना कंप्लेन फायल केलें ते स्पीकर सर मातशें क्लॅरिफिकेशन जाय थोडे 1 मिनट दी आनी 20 मिनटां जाली 1 मिनट दी. जेन्ना एक्टिविस्टान कंप्लेन केलें तेन्ना ते टिचरी सस्पेंड केलें आनी तेच फाटल्यान FIR फायल केलो. तेच फाटल्यान गव्हर्मेंटानी अपॉयंट केली ज्युडिशियल कमिटी काडली. वी हर्ड दॅट द रिपोर्ट इज सबमिटेड बट हो रिपोर्ट खंय आहा आमी पेपराचेर वाचला ह्या पेपराचेर वाचला आनी पेपर अमक्या पेपराकूच मेळ्ळा. स्पीकर सर, सिरियस मॅटर आहा आनी एक मिनट दी म्हाका. 1 मिनट स्पीकर सर, म्हाका दिसता कितें आतां एक्चुअली आतां रिपोर्ट हे जालें तेजेर एक्शन जालें कोण लीक केलें जाल्यार हो ऑथेंटीक रिपोर्ट पेपराचेर तो ऑथेंटीक न्हू जाल्यार कोण लीक केलें जाल्यार हें जातलें कोण तेजेर एक्शन जातलें तेंय कळपाक जाय. Yes. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by Mr. Vijay Sardesai and Viresh Borkar. Speaker sir, Jana Ubraut, I stand to speak with a sense of grave responsibility, not only as leader of opposition, but Speaker sir, Magadista, someone who believes that the soul of our democracy lies in the integrity of its public institution. As Speaker sir, Amchi University holds the highest place among all this what we speak today. What we are witnessing today, Speaker sir, is not just a technical lapse at Goa University. Goa University एक chronic problem झालेले आसा. It is an academic and एक moral crisis. First of all, Speaker sir, one that reveals deep
deep-seated weakness, and a weakness hui ha in the institutional leadership, in the accountability and the vision. Aaj Speaker Sir, je finding a inquiry headed by Kandeparkar, these are not ordinary observations. These are a mirror, एक आरसो, आणि आरशान कितें दिसता Speaker Sir? या आरशान दिसता, this mirror reflects indifference, procedural negligence, and एक worrying culture of concealment. Speaker Sir, assistant professors then can gain an access to these unauthorized examination papers, yet the system does not respond. There are no FIR, no disciplinary measure, no public disclosure. Then what we are looking is at a rot that goes far beyond this one individual. Speaker Sir, आमी alarm झाले त्या वेळार जेन्ना by the fact that even the senior most hierarchy of the university, included deans and vice chancellor, they treated this matter with almost casual indifference. Aaj no whistle was blown during that particular time. No internal mechanisms were triggered. Vice Chancellor's statement about informality, because of being the nature of the Goa University, must be rejected outright, immediately. Because of informality, but the Vice Chancellor, that might work on a beach shack. It does not work in a public university. He cannot make a statement like this. Because this particular university is governed by a legislative act. It has been funded by taxpayers' money. And Jenna University 1984, Jenna, this act was established. Because the act was not only a procedural framework only. Aaj it is a constitutional birth certificate of this institution. Who now is because it has been treated more like an expired visiting card. The way Goa University today, the way the rankings are slipping. Because ये implementation, जे actaचे हाँ, this remains very selective, very opaque. ये many bodies such as academic council हाँ, the Senate, they have become only ceremonial, होगा ceremony करपाक. They have bypassed at worst situations because over the years, इतले आउ ते उलयला, आउ different उलयता. Because important issue of Goa University issues. Because right, itle vice chancellor je padele have often taken major decisions without any meaningful consultation. They are not consulting anyone because this has basically internal democracy padota is basically, and it has taken away the academic excellence. That is why the ranking is slipping. Aaj Jenna ya velar ami when the university's strategic plan should be of the next decade. We are today in 2025. 40 years mark since the foundation of Goa University. Today should be the time that we have to celebrate this academic achievement. But celebrate question hone, what we are debating on institutional failure. After 40 years, we have to celebrate, but now we are doing this because data security and academic integrity padasta, they are both paramount. When I say they are both paramount, it is very clear that the university has failed when it comes to digital locks, when it comes to Viresh Baba's pointed out CCTVs, standard operating procedures for handling is sensitive examination material. Because Zoritor, this has become a dangerous combination today. And I wish to remind the Honorable Chief Minister that Kandeparkar report padha, he has also noted administrative failure as part of this. Because administrative failure to take action after the breach was known internally. तू आज CM आज signal दिना करे माझं उलयता हे important matter. तू आज आले हांवें काल तो पळयता हाय मॅच को बॉट दाखव म्हणते उदक तेका सांगला मरे ए ते बॉट तू माझे देश होईता तेच दिसता तमाशे राव तेका उदक हाडून this is not just a lapse. This is just not a lapse. It is dereliction of duty. आणि म्हाका दिसता आज आमी सगळ्यांनी आमकां एक प्रश्न करपाक जाय की if this has happened in Goa University, what confidence today can the students and the parents have in this academic system? This is a failure. Speaker, let me point to the broader pattern. Over the past decade, Goa University has been in the news. Kitle news are for controversies rather than their achievements. Number one, whether this was evaluated for the evaluation mess up, arbitrary changes in rules,
on faculty grievances, there has been a steady erosion of trust. The problem is not lack of funding. Poisha problem na tenga. The government has allocated substantial resource. The problem is that Goa University lacks institutional vision. It lacks human leadership in the absence of a structural accountability. As because I believe that the time has come for us or for the government to stop treating Goa University as an autonomous zone beyond scrutiny. Because 2 minutes kabar koda. Act Goa University Actan tuka power hai. The government has the powers to intervene when this institution fails to function. I therefore demand कि urgently एक independent regulatory audit team to assess the implementation of the acts, the statutes, the ordinances, any internal rules of the university. Speaker sir, this team must submit a time-bound report to this house. Its findings should be tabled publicly. We cannot allow opacity to survive. For so long, it's been now chronic, because under this cloak of academic freedom. I also propose that a house committee to examine the status of Goa University, identify for legislative improvement. Today we are here as legislators. If we don't legislate, this is what is going to affect the university. So, Speaker sir, we need to recommend a institutional reform blueprint. Speaker sir, Magadista, we passed the act. When we passed the act, that means this house passed the act. We fund the institution, but Speaker sir, we owe it to the people of Goa to ensure that university meets the highest standards of public service. आज we cannot be reoriented. When I say reoriented, Speaker sir, Magadista Goa University today has to engage into public engagement, into social research, into scientific innovation, into transparent governance. आज Speaker sir, Magadista एक मुखेलमंत्री आमकां हिंगा एक आश्वासन दिवपाक जाय. This is a serious issue. Speaker sir, for Goa University, तूं एक draft कोतलो, an academic vision document. What is the vision for a 10th state in consultation with students, with alumni and employers? Speaker sir, as I end, I do not speak here in anger, but in urgency. There is an urgent need. We must act now, before more reputations are not lost. And before the youth they should not be disillusioned, and before the rot deepens beyond repair. सगळ्यांनी सांगला एक कमिटी to appoint कर आणि या कमिटीन आम्ही सजेशन दिया, because this is as legislators our duty to legislate. Yes. Speaker sir, Goa University is an autonomous body. सगळ्यांनी मान्य केला. Government is very much serious. म्हणून तर जस्टिस खांडेपारकर पटेनी कमिटी आम्ही अपॉइंट केली. इफ आम्ही सिरियस नाशिल्ले जाल्यार अपॉइंट करचे नाशिल्ले. ही पहिली गजाल आसा. तांच्यांनी दिल्लो रिपोर्ट आम्ही एक्सेप्ट केला. ही दुसरी गजाल. आम्ही रिपोर्ट एक्सेप्ट केल्या उपरांत वी हॅव आवर सेक्रेटरी एंड आवर टीम is going through the report. New Chancellor, Miss Honorable Governor, recently joined जाल्यात आताच तांच्यांनी. आम्ही तांच्याय कडेन हो रिपोर्ट जो आसा तो दितले. एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल हांच्याय कडेन आमचा रिपोर्ट प्लस आवर सजेशन्स, आवर रिकमेंडेशन्स, ज्यो त्या रिपोर्टाक धरून बाकीचे रिकमेंडेशन्स आसा ते करतले. तुम्ही जशें म्हटलां तशें एकाडेमीक ऑडिट आनी लॉंग टर्म विजन सरकाराचोय ध्येय आसा की हे दोनूय गजाली जावपाक जाय. स्पीकर सर, फाटल्या एकदा सेशनान हांवें सहज म्हणजे आमकां गोवा युनिवर्सिटीच्या एक्टात काही बदल करपाक जाय हो हांवें उल्लेखूय केल्लो. त्या एका विशयाचेर म्हाका दिसता विरोधी पक्षांनी जशें कितें चीफ मिनिस्टरूच युनिवर्सिटीचो चान्सलर जावपाक सोदता अशा पद्दतीन बोवाळ ह्याच हावजान जाल्लो. आमचो इंटेन्शन तेन्नाय क्लियर आशिल्लें. आमकां खंयसरूच एकाडेमिक्स हातून आमकां इंटरफियरन्स करपाचें नाशिल्लें. आमचें इंटेन्शन तेन्नाय क्लियर आशिल्लें. हांवें तेन्ना हावजा मुखार उलोवनूय दाखयल्लें आणि आता जे मेंबर उरलेल्या त्यांच्यानीच त्यांना टिकाय केली. कारण अमेंडमेंट गोवा युनिवर्सिटीच्या एक्टात काही बदल करपाक जाय आम्ही त्यांना सजेस्टूय केल्ले, पण त्यांना हांच्यांनीच खूप मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. पण डेफिनेटली जो एक्झिस्टिंग एक्ट आसा तो आम्ही पळयल्या उपरांत एकदा सगळ्यात पयली कारण चान्सलर गोवा ऑनरेबल गव्हर्नर हे नव्यान जॉईन जाले, तांच्या कडेन एकदा डिस्कस केल्या उपरांत आणि एक्ट सगळो पळयल्या उपरांत आमकां जे चेंजीस कितें करपाक जाय. बट एक गजाल क्लियर आसा स्पीकर सर, एकाडेमिक ऑडिट आणि लॉंग टर्म विजन हे दोन्ही हे जे आसा पळय डेफिनेटली आम्ही युनिवर्सिटी कडल्यान करून घेतले. तुमच्यो भावना म्हाका कळटा आणि त्याच बरोबर नॅक एक्रेडिटेशन ह्या युनिवर्सिटीकूय मेळ्ळा. आम्ही सगळ्यांनी पयले फावटी म्हणजे B+ ग्रेडी वयल्यान नॅक A एक्रेडिटेशन मेळ्ळा. हांव कॉंग्रेच्युलेट A+
A+ एक्रेडिशन युनिव्हर्सिटीक मेळ्ळा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की आमची गोंयांत तशी पळोवंक वता जाल्यार एकमेव गोवा युनिव्हर्सिटी जे सगळे भुरगे हांगाय बसलेले आसा. इन फ्युचर दे विल गेट द डिग्री थ्रू द सेम युनिव्हर्सिटी. ओके, ह्या युनिव्हर्सिटींतल्यान तांकां डिग्री मेळटली. त्या खातीर ह्यो सगळ्यो भावना लक्षांत घेवन म्हाका दिसता ऑपोजिशन लिडर्स आनी बाकीचे बाब विजय सरदेसाय जेंच्यांनी हें रेजोल्युशन कॉलिंग अटेन्शन हावजा मुखार हाडला. रिक्वेस्ट करता पयलीं एकदां आमी आमच्या लेवलाचेर हो विशय जो आसा पळय तुमी सांगला त्या प्रमाणे एकाडमीक ऑडिट आनी लाँग टर्म विजन हें करता आनी तेंय जाय जाल्यार एकाडमीक ऑडिट आनी फाल्यां ताका लाँग टर्म विजन हो प्लॅन कितें आसा हो आमी दाखयता. एकच सांगून हें पे करचें. एक कमिटी कर मरे तूं. बिकॉज नॅक एक्रेडिशन जातकर युनिव्हर्सिटीन एक लेक्चर ताजे जे मेन फॅकल्टी आहा तांणी एक आर्टिकलां बरोवपाक स्टार्ट केली गेल्या आठवड्याच्यान. तूं पळय नॅक A+, अ टेस्टमेंट ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटीज सक्सेस. तातूंत कितें म्हणटा, इट इज क्रुशियल टू एक्नॉलेज दॅट मेनी फॅकल्टी फ्रॉम आउटसायड गोवा हॅव प्लेड अ सिग्निफिकंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द युनिव्हर्सिटी. सो ह्या आमकां आतां गोंयकारपण कितें ते आतां लेक्चरां बरोवन थंय मस्का पॉलिश करतात आपल्या वायस चान्सलराक आनी ही लेक्चरां ही आर्टिकलां बरयतात. आनी एक पळय गोवा युनिव्हर्सिटी एंड डॉमिसायल फॅक्टर. अरे म्हळ्यार हे दादा जाले व्हडले आतां आमकां भिवूंक थंयच्यान आर्टिकलां बरोवन न्यूजपेपराचेर आमदारांक भिवयतात. स्पीकर सर, वेन द हाऊस इज इन सेशन कितें कितें कोणाक भिवयता. दॅट इज वाय आय एम आस्किंग द हाऊस कमिटी देर शूड बी लेजिस्लेटिव्ह ओवरसायट. आणि मुखेलमंत्री जर म्हणटालो की ऍक्ट आपूण रिव्यू करता वा परतो नवो ऍक्ट करता, मे बी द टायम हॅज कम. No, that is why you have to have a legislative oversight. Maga dista it's natural. See, as legislators, it is our duty also to participate in this. This house, everyone wants a house committee. You announce a house committee. To governor ko kit gyoba denge, but we let our recommendations also go to the honorable governor. वायस चान्सलर आसा मिनीन तो एवरी टाइम येता आनी स्टेटमेंट आउट करता आनी गव्हर्नमेंटाक कांयच खबर आसना. आनी सडनली आतां हो असो स्टेटमेंट जाला आपूण घेतलो फॅकल्टी आपणाक जाय तशें करतले. कितें चल्लां स्पीकर सर? हेका लागून आमी म्हणटा की हाऊस कमिटी आनी सगळ्यांक घेवचे मेंबर. गोवा युनिव्हर्सिटी ना ना आमी स्टेवर जर कितें आसा गोंयकार कितें आसा तुम्ही हाडटले कोणाक भरतले हांगा. स्पीकर सर सीएमान तोच विषय सांगणार. तोच स्पीकर सर माझो सीएमान क्लॅरिफिकेशन दिवचें. स्पीकर सर, ना कितें जाला तूं गोवा युनिव्हर्सिटी गोंयांत आहा पूण गोवा युनिव्हर्सिटीन गोंय ना. ही परिस्थिती जावपाची आहा आनी आमी ओगी अशें बसून कोता येवचे ना. स्पीकर सर, आमचो जागो गेला गोवा युनिव्हर्सिटीक आमचो जागो गेला. आमी हे सगळो तांकां रिसोर्सीस प्रोवायड करता. आपूण जावन हे करतात. म्हाका विचारपाक जाय मिनिस्टर सीएमाक की सीएमाक कॉन्फिडन्सान घेतलो हो स्टेटमेंट आउट केला तेन्ना मातशें सांगचें. स्पीकर सर, गोवा युनिव्हर्सिटी आमची युनिव्हर्सिटी पयल्यात पयली. त्या खातीर थंयसर कोणाची भरती करता आसतना सुद्दां आमी अनलेस अँड अंटील 3दा एडवर्टायजमेंट जाल्या शिवाय रिलॅक्सेशन दिना. हांव परत एकदां सांगता. म्हणजे खंयचोय पोस्टाची रिक्रुटमेंट करता आसतना त्या पोस्टा खातीर 3 फावटी एडवर्टायजमेंट करता. 2 फावटी केल्या उपरांतूच स्पीकर सर स्पीकर सर हांव गोंयकार जो ताका त्या पोस्टाक लागून हांव मुद्दम कितें सांगता गोंयकार डॉमिसायल आहलो 3दा केले म्हणटा हे भितरले भितर भरती करता. स्पीकर सर हांव एलायज करता हे भितरले भितर भरती करता. हांव तिजो कॅन्डिडेट गोंयकार. अरे बस स्पीकर सर, मुखेलमंत्री सांगता ते चुकला. कित्याक 2 पोस्ट अर्थ सायन्स डिपार्टमेंटान एडवर्टायज केल्ले आमच्या पक्षाचे वर्करांनी वचून ताका घेराव केलो वायस चान्सलराक आनी मागीर ते पोस्टपोन जाले. तेन्ना खंयचे एडवर्टायज आयिल्ले दाखय म्हाका. प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, हांव परत एकदां सांगता गोवा युनिव्हर्सिटी ही गोंयकारा खातीर आसा. थंयसर शिकपा खातीरूय गोंयकार आसात. नो डावट तू एक सिलेक्ट कमिटी आयकूनच घेवपाक तयार ना. स्पीकर सर, जेन्ना जेन्ना थंयसर भरती जाता तेन्ना पयलो प्रिफरन्स हो गोंयकाराकूच दिलो वता. कन्सर्न जर क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट मेळ्ळो ना जाल्यार ते स्पेशल तेच्या उपरांत दिता. म्हाजें ताका एकूच सजेशन आसा. कारण आमी फाटले फावटी सांगलेले की युनिव्हर्सिटीच्या एक्टात आमी बदल करता म्हणून. डेफिनेटली ताजो आमी विचार करता. ह्या इतकें सांगता.